असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण पळयता आसम गेल्या सक्कड मोगाच्या यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मिगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आज आम्ही एक टायटल दवरला डिबेट ऑन ज्योतिष्य म्हणून सांगून. डिबेट म्हळ्यार चर्चे म्हणून सांगून. चर्चेंतू परविरोध चर्चा म्हळ्यार विषय नाही त्या तांते एक आम्ही एक चांग सत्व काडचे तसले परस्पर कशें म्हळ्यार आता डिस्कशन जाता तरी एक चांग एक विषय येता तशें म्हणून पर विरोध म्हणाले विषय नाही. तशें देखून चांग एक डिस्कशन जावका म्हणाल मस्त जनाले एक विनंती आशिल्ले एक डिस्कशन मुखांतर आमकां एक लायक नॉलेज मेळटा कसं चांग कसं वायट म्हणून शिकूंक मेळटा म्हणून मस्त जणांनी सांगिल्लें. त्या प्रकार आयच्या दिवसाक फुडल्या एपिसोडांत म्हळ्यार आयच्यान फुडल्या ज्योतिष दर्पण एपिसोडांतू हांकां दोग जाणांक तुमी पळयलेले उपास तांकां आपोवन एक ज्योतिशा विशयार तुमकां एक नॉलेज दिवचें म्हणून म्हणत त्या कार्यक्रमाक आज आमी एक चर्चा रुपारी ताका एक सब्जेक्ट दवरून हे कार्यक्रम तुमगेल मुखारी हाडटा आसाचे. ह्या कार्यक्रमाक मुलकी तुलान आमगेल्या वेदमूर्ती रमानाथ भट मामयलेची हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच गुरुपुरा तुलान मंजुनाथ प्रभू हांणी आयिल्ले आसाची हांकां ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. आयचे टॉपिक एक असं नाही म्हणून सांगला रे स्टार्टिंग ज्योतिषी म्हणून म्हणताना मस्त रितीर ज्योतिष असताची. आता तुम्ही भटमाम तांणी परत श्लोक आनी सांगून ग्रंथ शिकून तांणी ग्रंथ आधारीत जावन तुमकां एक प्रत्येकाक इदमित्थम म्हणाले का आधार समेत अमके ग्रंथांत आसता म्हणून सांगून ज्योतिष सांगताची. अनेक मस्त जन ज्योतिष आसा कसं म्हणारी तांणी तांगेले एक मस्त बुक्स आसा तांनीची वाजून स्टडी करून ज्योतिष म्हळ्यार कसं नाही प्रत्येकाक श्लोक जावको म्हणा तर श्लोक जावकाला संस्कृत कळका संस्कृताचे बेज आसका तांचे ग्रंथ शिक्का म्हणजे जाल्यार एक एक शब्दाचे गूढ अर्थ म्हूण आसा. मेलनोटक्के म्हळ्यार वयर दिसता जाल्यार अर्थ विंगड ताचे भितरी गूढ अर्थ म्हण विंगड आसा. तसो एक डीप नॉलेज जावपा जाता. मस्त जाणांक तें आसना जाल्यार तांणी ज्योतिष्य जावन तांणी तांगेले प्रकार कसं की बुक्स आनी स्टडी करून त्या सांगता आसताची तांणी जाल्यार तांकां जाल्यार मस्त जाणां तांगे लागीं जाल्यार वताचे. तशें आमगेल्या तराक दोग जाणां प्रथम जावन मस्त ब्रजा ताका मुहूर्त माधवी विंगड विंगड ज्योतिषा संबंध पयलीं ग्रंथ अध्ययन करून ताजे एक श्लोक सकट शिकून घेवन शिकिल्ले जाल्यार रमानाथ भट मामा आसाची आनी मंजुनाथ प्रभ माम तांणी मस्त ज्योतिष बुक्स आनी स्टडी करून मस्त जाल्यार तांणी डिस्कशन केला व्हड ज्योतिशी तांगे लागीं तांणी कशी त्या म्हूण समजून घेवन डिस्कशन केला म्हूण आनी सांगताची. त्या प्रकार दोग जाणां एक ओपिनियन आजी कसं नसं म्हणून पळया आणि हा मग कशें म्हळ्यार एक निमित्त मात्र जावन मात्र आसता दोग जाणां मध्यंतू हे डिबेट चलता. पक्कने कसं जाल्यार म्हाका मध्यन डावट आसल्यार मात्र हांव निमगेता ते दोलते हांगेले दोग जाणां मध्यंतू आयचे डिबेट हा कार्यक्रम तुमी पळोवचेक आसा. तशी सुरवेक आमगेल्या ग्रंथाधारीत जावन आशिल्ले म्हळ्यार ते कितले इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून रमानाथ भट माम सांगता ताजे नंतर मंजुनाथ प्रभ माम सांगताची. तदनंतर तांगेले परस्पर तांगेले तांणी कसा आधार सांगला की तंतूच हे चर्चे मुखार वता. सुरवेक रमानाथ भट मामा लागीं सूर कोरका म्हणून हे चर्चा कार्यक्रम निमून घेता. मूर्तित्वे परिकल्पित शशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मना म्हणूनची बृहज्जातकांत प्रारंभ घेवचे श्लोक. आम्ही जन्माक येवचे कसं नाही म्हणून वर्त्मा पुनर्जन्मना पुनर्जन्म जन्मजन्मांत बरी तुम्ही आता हांगे लागीं सांगचे म्हणतना जन्माक येवका जाल्यार ताका एक कर्माचे संगात आसका. कर्माचे संगात नासता जन्म येना म्हणून ते कर्म कसन ताणें केला तागेले कर्माचे कसन भुक्ती ते कशें सांगचें म्हणाल विशयान तो आमकां सांगचेंची बृहत जाता. ताजे खातीर प्रथम जावन आमगेल्या वराह मिहिराचार्यान प्रारंभ करच्यो श्लोक वर्तमा पुनर्जन्मना म्हळ्यार हे जन्माक आमगेले जन्म येताना ते जन्मा निमित्यान जन्माक कारण कसं नाही आणि ते जन्मा कारणाक थंय नको ताका कर्म कसं नाही ताका कसं कसन मेळटा हे जन्म आयल्यार आयिल्ले निमित्यान कित्याक म्हळ्यार ही प्रकृती केन्नाय आसचीची अंतू कसं न्ही सूर्य तो कितलीं लक्ष वर्स
कंटिन्यू करा सांगता असेल तशी- त्या श्लोकाविषयी त्या पुनर्जन्माच्या विषयी कसं नसं फुडली जन्माचं कसं नाही आता आणि त्या निमित्तानं आत्ता मी कसं अनुभव करताच ते आयुष्याच्या पुरं देहायासाच्या पुरं देहाक पौष्टिकाच्या पुरं विद्याच्या पुरं घर अशा पुरं चरडू अशा पुरं बायल अशा पुरं या पूरा 12 राशींतू प्रत्येक त्या ग्रहाची स्थिती ग्रहमाना प्रकार संख्या ताजी काहीतरी ज्योतिष्यमिती ग्रहनक्षत्राणि इत्यर्थः ज्योतिष्य म्हणा अर्थ कसा नाही म्हणा ग्रहनक्षत्राणि ते ग्रह आणि नक्षत्र आम्हाला वैर कसं प्रभाव दिता ते चांग प्रभाव गी प्रतिकूल प्रभाव गी ते कसं लाग दिता म्हणजे संचित असल्याची ते ज्योतिष्याचे विषयी म्हणून सांगून घेतला म्हणताना आम्ही जन्म येऊचे कालाचे रे आम्ही काय जन्म येताना इतल्या वेळा येऊ का म्हणून सांगच्या जायना सांगच्या काय ना कंची वेळा रे या भूईंक स्पर्श येतगी एक चरडू त्या स्पर्श झाला तसा चरडू पंचभूताच्या केदना तो पंचभूताक केद मेळतगी त्यानंतर कोण आमगेल्या या कर्माचे गती प्रारंभ जाता ताजे किती ते सांगचे वर्तमा पुनर्जन्मना म्हणताना तदनंतर तो सांगता होरे ते होरे म्हणा होरा अहोरात्र म्हणता अहोरात्राची होरा म्हणून केला म्हणताना हे होरा आमका पुनर्जन्माच्या प्रत्येक जन्मजन्मांतरियाचे कसं एक प्रभाव ह्या देहावैरस या देहावैर या पंचभूत कसं प्रभाव दिता असायची या ग्रह आम्ही कसं प्रभाव दिताची म्हणून सांगचित असल्याची ज्योतिष म्हणताना या ग्रंथांत कशी आमका प्रथम एक्काचे भाव कसं सांगता होरात्मकल्य तनुमूर्ती अभिधत्व लग्नम स्थानम द्वितीय प्रणाम परम तृतीयम अशी प्रत्येक म्हणा द्वितीय एका प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव या पुरा 12 भावही आमकां आमगेल्या देहाविषयी आमगेल्या कर्माविषयी पुरा सांगून येतो हे ग्रंथांतू संपूर्ण जाऊन वैज्ञानिकाची आमचं कसं नाही म्हणारे त्या असे सांगित नाही वैज्ञानिक जाऊन त्रिकाल ज्ञान ते ज्योतिष्य म्हणा त्रिकाल ज्ञान वर्तमान भूत भविष्य या तिन्ही एक त्यांनी त्यावेळा कसं की तपस्स कोर घेऊन अशी जात्ता म्हणून सांगून आईल तसं ग्रंथ या पुरा म्हणताना आखी एक भारी मान्यतेस पूज्य गुरुमुखांतर आम्ही शिक्षित असले प्रथम दोन्हीचे अनुभव पादम शिष्य स्वमेधया पादम ब्रह्मचारिभ्य पादम कालक्रमेण त्या सत्य अनुभवही जाव का अनुभव नाशी जाय ना अनुभवा निमित्तानं आजी पाश्चात्य ज्योतिष म्हणून पाश्चात्यानं त्यांनी काही आम्ही ह्या ग्रंथ आधार करून त्यांनी सांगेन नाही पाश्चात्यान मस्त जनांना ज्योतिष अध्ययन करून त्यांनी तांगेला अनुभव सांगून त्यांनी तांगेले बुक्कनी करून वाजून ज्योतिष सांगताना मस्त जन असत नाही म्हणून ज्याला रे आधार योची तुम्ही सांगायचं आता आमकां कशें म्हणचें म्हळ्यार की आतां जेन्ना कशें म्हळ्यार कसले एक प्रॉब्लेम येता तेन्ना तांणी ज्योतिशा लावचें निमगे म्हणून तांणी आमगेलें सजेशन घेवचें येवचें न्ही तांकां कसं म्हळ्यार तांकां आमकां कशें कितें दिसता ताज्या आदारान आमी सांगता म्हळ्यार एक हाजेर तांणी येवचें तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार तांणी भितर येतना भितर येवन तांणी बसताना तांगे लागीं निंगिताची कसल प्रश्न म्हणून न्ही जावन ज्योतिशान कशें म्हळ्यार तो कसल आयला तागेर कसल प्रश्न तागेर भितर आसा म्हळ्यार विशय आमी सांगता ताणें निंगचे पयशे फुडें आमकां कळटा तें तसल एक नमन्याचें तें करचें जाल्यार तुमगेर तें ज्योतिशा आदारारी आतां हांव सांगता तें कशी तांणी कसं मनांत आसा म्हण म्हळ्यार एक पयर 2 बलमेश आयली तांणी एकली म्हळाली तोलो नुका तोच सांगता म्हळ्यार आता तुम्ही म्हणजे कसं म्हणाले आता तुम्ही ग्रंथ शिकला रे हांव ग्रंथ श्लोक उपरा बायपाटा ना म्हणजेला रे श्लोक शिकनी म्हणजेला रे हांव त्या सांगता म्हण म्हणची तुम्ही कसं लायलो कसं नाही तांकां कसं तांणी ते येवचें आमकां आजी कशें न्ही तांकां कसं की तांकां मेळटा म्हळ्यार एकाचेर आतां अंदाजी सजेशन दिवं जाल्यार तांकां मातशें आसा गांवांत तुजी शिकेल आसाची तांणी सांगता तो तें हें शिको तें शिको म्हण परत सांगता ती जाल्यार ज्योतिशान तो तागेलो कसो बरयला पुरो हाजी प्रकार कसो तो कसो करत मुखार ताका कसले वायट आसो त्या पुरा पडोवचे खातीर तांणी येवचें येताना आमी एक अंदाज एक सांगून पेटो येता अशी तशी नोव्हेंबरा नंतर लायक आसा म्हूण सांगून पेटो येता
जाल्यार ते ज्योतिश आधार प्रकार तांणी सांगताची म्हळ्यार विश्वासान तांणी येवचें आमगेले तेदना आमी तांकां कशें म्हळ्यार ताका तकीत ते आधार समेत सांगून गेले म्हणजे जाल्यार ते देव सत्य करता म्हळ्यार तुमी गेले अभिप्राय करेक्ट. आता आधार दोन्ही आधाराचे हय तुमगेले प्रकार आधार म्हळ्यार कशी आधार म्हळ्यार आतां तांणी भितर येताना तांणी खंयचे होरे म्हूण आसा 24 होरे तांणी खंयचे होरे रायलीची ताज्यान तांगेले असल कामां खातीर रायलीची म्हणून कळटा कळले ते पळयताना हाजे नंतर तांणी प्रश्न निवचे पयशे फुडें तांकां तांचे हांव सांगचे सत्य म्हणून तांगेले घरकडेक अष्टम स्थान पडून अशें जालां तुमगेले घरकडे येवचे दिसा फुडें जेवा तुमकां येताना अशें आड जालो ते पुरो आमकां कळटा तांचे एक्झाम्पल एक उदाहरण दिवचें जाल्यार कशी पळय आतां अष्टमारी तांणी बसान आमी प्रश्न राशी घालतना अष्टमारी एक मान येयली म्हणले की अष्टमार मान येयली म्हणजे जाल्यार कशें की तांगेले गणित एक आर्ताक तांकां वयल येयला म्हणून कळटा येदे दिसा फुडें म्हणून अष्टम स्थान पळय मार पंचम स्थानांत एक शुभ ग्रहणी आसा म्हणजे जाल्यार तांणी खंयचे एक देवस्थान वचून हांगा येयलीची नाही आता अष्टमा स्थानार मान दिसला रे तुम्ही सीधा सांगताच वय तुमगे घरकडे एक मरण जाला हय वय कसले एक वले तसले कसं की एक अंश पळोवन वय ते प्रश्न मार्गा भितर आसता म्हळ्यार तांकां ज्योतिशीवर ಅವರಿಗೆ हांवें सांगली पळय तें ताका कशें कळ्ळी पळय म्हळ्यार एक भावने येवका मागीर आमी तांकां करता तांकां वय म्हण दिसता ताजे नंतर आमी हांतू भितर आमी नाडीशास्त्र प्रकार केलो फुडले प्रिडिक्शन करचें आसता हातूंत ल्हान चेडण भितर सलवल न्हू म्हूण म्हणचे तें सुलाभ तें सांगूंक तसर पुरो म्हणटा तांकां कशें कळ्ळें म्हळ्यार एक नमन्याचें येता तशें पळय केलो आधार मिक्स करून आनी सांगचें तुम्ही कसं म्हणता आणि म्हणजे कसं म्हणाली तांगेले एक स्टडी प्रकार आता एक होर अमके म्हण जाल्यार तो अमकी खातीर आयिल्लो आनी अष्टमारी मान दी एग्जाम्पल ताणें दिलेलें अशें म्हळ्यार तुमगे घरकडे एक मरण जालां म्हूण एकदम इत्ता म्हूण डायरेक्ट सांगयता म्हूण नाही अंदाजेर कसं रे सांगचें गेल्यार पंचभवती पंचना भवती मिगेल अनुभवार तशें पुरो सांगूं जायना ज्योतिष्य म्हळ्यार कशें म्हळ्यार पूर्ण विश्वासारी एक मनशान येवका ताका पूर्ण विश्वास आसका त्या विशया वयर ताका पूर्ण विश्वास आसका आनी ताणें दैवज्ञाला येवचें दैवज्ञम पश्यात कशें पळोवका म्हणून सांगता दैववत पश्यात तो देवूची म्हणाले दैवज्ञम दैववत पश्यात म्हणून सांगता हांव सांगची न्ही म्हणटना ताका परीक्षा करूं येवची न्ही कोणेय दैवज्ञाक परीक्षा करूं येवचें न्ही तूं कसो म्हणून सांग एक आमी येवन बसलीच आमी विशय कसो म्हणून सांग तशें क्रम ना हें आमी शास्त्र सांगता ताणें तांबूल घेवन गी एका तागेर जात घेवन बट ना ह्या मिगेल जात मिगेल कसं की एक प्रश्न ताणें तें सांगता म्हणून सांगता ताजे नंतर आमी ताजें प्रिडिक्शन कसल खातीर कसन आयला ताजे नंतर 12 राशींत आमी कसं तुमगेल्या अमके घर तुमगेल्या फुडें अशें तें सांगचें बट ताणें येवन तो बसचें आमी ताका सांगचें तशें प्रश्न ना सांगताले अशें पुरोवची म्हाका गोत ना जाल्यार ज्योतिश्य म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ताणें सुरवेक कसं म्हळ्यार ताणें पूर्ण विश्वासार येवका दोनीचे ताणें तागेलें कसं नासता आतां डॉक्टरा वतना डॉक्टरा वचून बसून डॉक्टरा म्हाका कसं जाला पळय म्हणून सांगचें ना म्हाका पोट्टा दुखी म्हाका माथ्या दुखी म्हाका कान्ना दुखी तें सांगता ताणें तें कसं कान्ना दुखी कसल खातीर आयला कसं जाला पोट्टा दुखी कसं न्हय अजिरणा निमित्त जाला गी गॅस्ट्रिका निमित्त जाला गी आनी कसं तें ताणें सांगचें बट हांव वचून बसता आनी हांव ता पळोवन म्हाका फुडलें सांगता त्या फुडें एक बल्मी म्हणून आशिल्लें बल्मी म्हळ्यार विंगड तें कसं न्हय म्हळ्यार एक कसं एक सिद्धी एक कसं एक तागेलें एक सांगचें वाकचातुर्य म्हणटाचें वाकचातुर्य ज्योतिश्य आनी ग्रंथाधारीत ज्योतिश्याक मस्त नमण्याचे फरक आसा तशें पळोवचें गेल्यार आतां आमी दर्शनारी आमकां तूं वर्डेक येयलो म्हण निमिताचें तूं वर्डेक जायना वर्डेक येयलो मस्त दर्शन आसा तसो जाल्यार सांगताले या तुका परत 3 म्हयने भितर वर्डेक येता तशी पुरा ज्योतिशान सांगची क्रम ना ज्योतिश तशी न्हय ते शल्मित ज्योतिशाक आमी म्हळ्यार ज्योतिशा वयरी वायट अभिप्राय येवचे हाजी निमित्त म्हणटा ज्योतिश म्हळ्यार प्रत्यक्ष जावन हांव सांगता तसं म्हणटा विज्ञान ताका आमी क्वेश्चन करचें दोनीचे अनेक सांगता ज्योतिशाक आनी परिहाराक संबंद ना जाल्यार ते सांगता क्रतुश्च यजताम म्हणून सांगते मुखार मूर्तित्वे देखून कसन म्हणटा म्हळ्यार तुका हें कर्म आसा अमकें तुका भोगचें आसा तूं हांतो देखून पार जावं का जाल्यार कसं की तूं कर्म करका
ते कर्म केल्यारी ते कर्म आदकून तू म्हणारे तुका येवत तसं अनुभव आदकून प्रतिकूल अनुभव आदकून तुका पार जेवची तसं साध्य तसं म्हणून सांगची शिवाय त्या जाईना अशी नाही म्हणचे साध्य ना ओके ಕತಶ್ಚೇತ ಭರ್ತಾಮರ ಜ್ಯೋತಿಷ म्हणून त्यांनी सांगचे म्हणारे ते श्लोकाक तकी त्यांದು कंप्लीट ताजे विषय येता म्हणून सांगून त्यांनी सांगला ज्योतिषाक परिहाराक पर संबंधू ना मोठा मी अंदाजेर कसले सांगू जायना अमके म्हणून सांगू जायना त्यांनी सांगली शिवाय मला त्यांनी एक भक्ती श्रद्धेने येऊ का म्हणून आता आनी म्हणल्यार ज्योतिशाक आनी परिहाराक म्हूण सांगून येना अंतू तांतू परिहार म्हणाला आसात बाधक राशी भितर तांत आसना ह्या बाधकांक अशी आसता म्हणजे अशी केल्यार समजता म्हूण आसना बाधक राशी ही परिहार येता म्हणारे एक सांगता आम्ही बृहत जातक जो विंगड खंयचे आम्ही खंयचे एक ग्रंथ काढल्यार थंय अमकी दोशाक अमकी करी म्हणून कसं नाही सांगची ना परिहारा मार्ग येवचे खंय म्हळ्यार नेक्स्ट कर्मविपाकांत येवचे कर्मविपाकांत येवचे ज्योतिशान नाही कर्मविपाकांत ताका परिहार सांगचे हे शिकून ताका तें एप्लाय करचें हे दोशाक आमी हे परिहार केल्यार समजायता म्हणून ज्योतिष म्हणाला शुद्ध अमकेची हेंची जावची इतलेंची खंय ते म्हणारे सोणी चापची योग समेत आमी ज्योतिशान सांगता सोणी चापची योग शुनका भशकदंशन योगा म्हणून कळ्ळें ते पुरो योग तशी जाता म्हणून अमकी ग्रह अमकी कडेन अशें आसा म्हणून रे या योग म्हणून तेंगेले प्रकार कसा म्हळ्यार रे ब्रह्मा कळ्ळें तुमकां पळय कशें म्हळ्यार आतां प्रत्येक आनी आमगे त्या बुकां मागशें कसं म्हळ्यार राहू दशा गुरु भुक्ती भितर तुका लायक जावप म्हणजे अशेश करी म्हण परत सांचा नासता प्रत्येक आसा प्रत्येक भुक्तीक पुरो आसा आतां त्या परत केलो जण करता केलो जण कश्ट म्हणजे पडून नाही त्या आता विशयी एक सणाचे एक विषय सांगतात त्यांनी म्हणजे कसं म्हळ्यार आता एक उदाहरण एक बृहत जातक म्हणे ग्रंथ आसा हय बृहत जातक ग्रंथांतू तुमगेल्या भूत वर्तमान भविष्य अमकेची म्हूण आसा हय ताका हें परिहार करी त्या परिहार करी अश्वथ सुतू काडी शांती करी अनेक करी म्हणून त्या बृहत जातकांत ना तांतू ते ज्योतिषाचे ग्रंथ हय कर्म विपाक म्हणाल ग्रंथांतू तुम्ही सांगील म्हणकेची पक्काने अशी जल्ली मोंजलारी आम्ही खंयची तांतू तुला ना आमगेल जिवनांतू एक बचाव जावेत नावे आम्ही सुधारसू येत कशी म्हणून सुधारसू येत म्हणा जेवचे चुकोच जायना एक सुधारसूच म्हण आसा कसं करता म्हणून तांणी ते विंगड एक सब्जेक्ट म्हणजे तुमगेल प्रकार त्याच तुम्ही शिकेला तो असं म्हणजे कशी म्हणून नाही आता हांव म्हणटा कसं म्हळ्यार आतां बरेच जातकांत जाल्यार तांतू लास्टाक प्रत्येक ग्रह दशेन तांतू शनी दशे तांतू बुधा भुक्तीन तूं अशें केल्यार लायक म्हणून आसा प्रत्येक भुक्तीक आसा आनी कसं असं हें आतां तूं म्हळ्यार तुम्ही आता ज्योतिषावटो परिहार टच आसा म्हणजे पळय टच आसा आतां तुका कुजे दशे भितर चर्तावती प्रेक्षरांनी जाता म्हणून आसा कुजे दशा बुधा भुक्तीन तूं अशेंच करी म्हणून पर आसता लास्ट आसता ताजी एक विंगड हें आसा आतां हांव म्हणटा कसं म्हळ्यार आतां तांकां आमी परिहार सांगतात कशें म्हळ्यार आनी म्हळ्यार म्हणच्याची पूर्व तांकां आतां तांगेर एक वाकदोश आसा म्हण दिसता म्हणजे जाल्यार ते वाकदोशाक कसो करता म्हणटा न्ही अथवा प्रेतबाद आसा जाल्यार नागाल दोश नागाल मोठो नाश जाला अथवा बन नाश जाला तशें पर आसा म्हणजे जाल्यार तांकां कशें करता म्हण सांगून तांकां तुजें आसता बाधक राशी न्हू अशेश आसता अशेश करता म्हण आसा मार तें केलो सान नमण्यार आसा अन्नदान करी देवाक तांदूळ देवस्थानात तांदूळ दी भटमामा दक्षिण दी भटमामाक खुश करी आनीक वंटी भरची म्हणून प्रत्येक करी म्हण तसो प्रसान नमण्यार आसा व्हड नमण्या परिहार म्हणना मागीर तें केलो कृत्रीम बाद्याक कसो सर होमार वचन जाल्यार हें होमकार वता त्या होमार हाजेर वता म्हण सांगून ना जाल्यार विंगड पळय असुरी क्रियेर तें केल्यार वता म्हण तें पुरा बरें जाता आनी तूं प्रश्न मार्गान पर आसा हांव तसो म्हणजे म्हळ्यार आतां जेवणान मार्गांतू परिहार आसा म्हणजे आसा आतां तांणी येता आमगेल वयर एक डावटार येताची हो कशें करचें वाटो लाटपटी आतां समज सांगत ही म्हळ्यार एक हाजेर येता तेन्ना तांकां विश्वाचे तसं आमी सांगता म्हणटा तसं प्रश्न मार्गांतू म्हळ्यार तांगेर एक केलो जल्लाल विशय आनी तुमी इतली चेडू आम्मा कितें चेडू तांचे एकटो दूर आसय अशी तसल प्राय तसल सांगता म्हण आसा हां तसल आमी सांगून तांकां विश्वास हाडोवता म्हणून स्पश्ट प्रश्न मार्गांत हय आसा आसा विश्वास हाडयल म्हणजे जाल्यार तांचे तांणी वही म्हणटात तांणी तुम्ही आता प्रश्न मार्ग ग्रंथांत आसा म्हणजे की तुमी शिकील बुक ना न्ही हांव आमगे प्रश्न मार्ग ग्रंथांतूची
स्टार्ट तुकून आतां आमी देवाक पुजा करतना सुर्य तुकून आतां सुर्य फुलां माळ घालची न्ही सुर्यक दिव जोडोवच्यो ताजे नंतर ते देवाक स्नान घे पंचामृत स्नान ते कळलंय ब्रह्मा, बताव लईन कसं प्रकार म्हणा, ते कळलंय. त्याचे प्रकार ज्योतिषांत आमी सांगता न्ही लईन प्रकार वच्ची म्हण आसता वय लयन पूजा प्रकार विधान म्हणटा. वय कळलं आता तुम्ही म्हणजे कसं म्हणारी तांकां अशी सांगता म्हण आसा म्हण तांकां विश्वास येवचे खातीर हें सांगता म्हण आसा म्हणजे हें कशें जाता म्हणा तो ज्योतिश फेमस जाता आतां आमी कडेन वता आनी म्हणलें फुडें तंतस्व म्हण तुम्ही अशी सांगता म्हण तंतस्व असं विश्वास बरलो ಅವರಿಗೆ विश्वास बरलो असल पर सांगता म्हण आसा आतां आमी कडेन तुमकां थंय म्हणल्यार आमकां शर्माश्टान सांगला आमचे गेलोलो नाग आमगेल्या घरा म्हाका शेसकय म्हणून हांव तांकां म्हणलें एक म्हाका नाग आसलो म्हणून वय आमचे गेलेलो म्हणलं कडे पळय आमचे गेलेलेच म्हणून ते शर्माश्टात ना गेला रे तांणी आत्ताय म्हणटाची तांकां कशें सांगलें म्हणून तशें आमगे नांव तें एक आमगे नांव पडलें तांणी ते उडगासतात ताची त्या मामान कशें सांगली पडलें म्हणून तशें तुम्ही म्हणजे तो आता मात्या दुखी म्हणून आयला रे तागेले विंगड विशय सांगता म्हणजे तुम्ही पळय आसता ताका आतां ताका आतां कसं की एक कुडल्या हॉस्पिटलांत एडमीट जावं तसो एक विशय आसा ते न्ही तो कसो की कामां येयलो तांकां दिसता आमकां तागेले कसो की एक चेडून जावन आतां तशें रे जागृत कर एक एडमीट जावं तसो एक दिसता आसा तूं म्हणून तशेंच एडमीट जालो तो तांकां केलो दिसता ओके बरें आता न्ही म्हणजे कसं म्हणाली भ्रष्टा मार्ग म्हणून एक नाव काढायला का तुम्हाला सांगता सांगता हांव त्या विशयी सांगायची म्हणारे प्रश्न मार्गू ते उत्तर म्हळ्यार कालाचे म्हणारे अडता जाला आनी प्रश्न मार्ग आमी ते सदां त्रिकाल वंदीत ते आणि कसं म्हणा तांतूय 2-3 जणांनी बरयला बी वी रामनाल आसा नाही प्रश्न मार्गाचे आमी केरळाचे हाणे ताण बरयला तसं प्रश्न मार्ग तें बांत्र तो हां ते न्ही तागेलें नांव म्हाका उडगास येतना प्रश्न मार्गाची तांतू कशें आसा म्हणा प्रश्न मार्ग कसो म्हणल्यार तांतू प्रती एक ताणें तागेलें न्ही तें पुरा कडेन दाखोवन हाण ताण तांतू संघटन केलें ताणें तांतू खंय तें म्हळ्यार कर्म हांव सांगलां कर्म विपाक श्लोक समेत घाला आतां भूता विचार क्रिया हाका म्हळ्यार कसं न्ही कोणाक कसं न्ही देहाक आवेश उत्तसल पुरा हंतो काम रंतो काम भली काम पुरा येता प्रश्न मार्गान तेन्ना तो सांगता अमकें अमकें करी तो खंय तें म्हळ्यार प्रश्न मार्ग कितलो अद्भुत ग्रंथ म्हळ्यार तांतू केवल पूजा होम न्ही औषध सांगता औषधे सेवन सांगता पंचगव्य घृत सुकुमार घृत आजीपुरा विशय सांगता औषध सेवन सांगता कल्क सांगता चूर्ण सांगता कळव तुमकां म्हळ्यार तांतू तो प्रत्येक खंयी देखून म्हळ्यार खंयची खंयची ग्रंथ आशिल्ली पुरो ಒಟ್ಟು करून ताणें केला अद्भुत ग्रंथ ते बट तांतू कर्म विभागात ताणें एक श्लोक पळया देव ब्राह्मण वंदनात गुरुवच संपादनात प्रत्यहम साधूना अभिभाषणात म्हळ्यार ग्रह दोष कशी काडयत निवृत्ती कोरयत म्हणून सांगताना तो एक कडेन ते सांगता देव ब्राह्मण वंदनात गुरुवच संपादनात प्रत्यहम साधूना अभिभाषणात प्रतुषतिरवः श्रेयः कथा कर्णनात होमात अध्वरात दर्शनात शुचि मनोह भावात जपात दानतो नो कुर्वन्ति कदाचित पुरुषस्येवं ग्रह पीडनम या ताण सांगितलें खंयचे आमगे प्रश्न मार्गात सांगितलें देव ब्राह्मण वंदनात केन्नाय देवा पांय पड वंदन करी आनी कब्याडी न्ही कब्याडीन तांणी पुरो मागीर ಒಟ್ಟು केला. तांणी मागीर बरयलें हें प्रश्न मार्गाचेच प्रश्न मार्गाचे पुस्तक आहे साधारण 2000 श्लोक जातात आदी प्रकार तुम्ही आता कशी आता अर्थ कोण घेता तुम्ही आता श्लोक सांगणार होय. ताजे प्रकार कसं ताजे अर्थ देव ब्राह्मण वंदनात केन्नाय देवताराधन करून घेवन येवचें म्हळ्यार नित्य पूजा करची की देवा वयर एक चांग एक भक्ती दवरची की ब्राह्मण वंदनात ब्राह्मण म्हळ्यार गुरु हिरियर म्हणटा आमी गुरुवाच्या संपादनात गुरूंक गेले दर्शन घे तांगेले सेवा करची की कळवा तदनंतर प्रत्यहम साधूना अभिभाषणात साधू सज्जना लोटो अभिभाषणात तांगेले चांग विशय घेवचे तसले श्रुती म्हळ्यार श्रुती म्हळ्यार वेदादीक आमी वेदादीक अर्जन करचे वेदाचे स्तोत्र म्हळ्यार वेदाचे सूक्त सांगचे आनी श्रेय कथा कर्णनात चांग चांग काळ म्हळ्यार भागवत सप्ताह रामायण भागवत महाभारत गेल्या कडेन वचून कथा श्रवण करचे कथा कर्णनात आकरणात होमात
होम यज्ञ याग करचो अध्वर दर्शनात अध्वर म्हणारे होमा दर्शन याके देवा दर्शन देव म्हणारे देवा मंदिर देव मंदिर आवचून प्रार्थना दर्शनात मागीर शुची मनो चांग मन दवरून घेणं सुचे सात्विक मन दवरून घेणं सुचे तथा जपात केतनाय जप इत्यादी सांगता दान तो मिगेला कसं आशिल्लो तसले दान करचे कोणा जावं का तांकां दान करचे दान म्हळ्यार मस्त नमण्याचें आसा वय सहाय विंगड भिक्षी विंगड दान विंगड नो करवंती कदाचित तेद्दा केन्नाय ग्रह ताका पीड करना म्हणून हें आमकां सांगता म्हळ्यार मालगड देखून ताचे खातीर आमी सांगताच तुमी मालगडाले देव आशिल्ले पळय तुमी आतां वचनाच्यो ना ते खंय आसूं वतना ते येयले तांकां दोश कितले इम्पॉर्टंट जाता होय. आतां काळांत हय आतां हांव कशें म्हणचें म्हळ्यार आतां हांव सूर्य जातक सांगता म्हाका एक अभ्यास आशिल्लो तूं थंय वचून तांब्याक हें गणपतीक आप्या पुशकरी रुद्राभिशेक करी म्हणून तेणे एक संस्कृत पंडितूची तो म्हगेलो म्हणालो हांव आप्या पुजी केल्लें म्हण जाल्यार तूं तागेलें काम कोरून दिता म्हण देवान तुगेला गणपती तुगेला सांगला म्हळां म्हाका वय दिसलें ताणें म्हळां तूं वचून रुद्राभिशेक आतां एक पयर एक माय म्हणाली आमी रुद्राभिशेक केन्नाय करताची जाल्यार तो म्हळ्यार रुद्राभिशेक केल्यार जाता म्हळालो पूण तो रुद्राभिशेक म्हळ्यार ते एका देवा वारा पण करतले आसताचे आसाचे आमगे ते करता तेका ना आतां आमी तें करी हें करी म्हणटा पळय आमी ते तांकां कशें करता म्हळ्यार तांकां सांगता अशी सांगता म्हळां तो विद्वांस तो तूं सांग गणपती आप्या पुजी कोण माग तो चलायस्थिरतालो म्हळ्यार कटखंडीत तो कोरून दिता म्हूण सांगू नका तें तुका आतां गोपी अपणावन वचून 10,000 निमगे हांव सांगला म्हणून म्हज्या तें तशी ना तागेलो वचून निमगे तो दिता तो मास्टरान दिला म्हण तशी गुंडान अशी सांगता म्हणून हें तूं तें करी तुगेलें काम जाता म्हळ्यार त्या रितीर वचून तांकां एक आमी हें करूनच तेला शितालो तूं अशी करी म्हूण सांग तशी सांगता म्हणून तेवूय एक विशय आसा तांणी म्हणजे कसं म्हळ्यार हय खडाखंडीत जावन सांगू जायना म्हणजे ज्योतिशार म्हळ्यार विशय कसो म्हळ्यार मनुष्याक कर्म ताणें करूं का ताणें सकाळ अनुभव उठून सुखाचे. रात ताणें कर्म करूं का ताणें करची कर्मांचें हांग करूं का तेद्दा मात्र ग्रह पीड उणी जाता म्हणून सांगला मनुष्याक कसं म्हळ्यार एक स्वप्रयत्न खंयचेय एक वाहनाक आसूचें दोन चक्र एक चक्रार खंयचेय वाहन ना म्हणटा दोन मनुष्याक आसूचें जाल्यार एक खंयचें स्वप्रयत्न दोनीचे दैवानुग्रह ह्या दोन आसल्यार मात्र तें वाहन चलता तें ना स्वप्रयत्न करनाशी देवाल अनुग्रहान मिगेल पुरा जाता म्हाका देवाल अनुग्रह आसा म्हळ्यार खंडीत तशें जायना कित्याक म्हळ्यार स्वप्रयत्न जावका दैवानुग्रह जावका प्रयत्न कितलेंय केल्यार केलो निश्फल जाता प्रयत्नाक फल मेळना कित्याक म्हळ्यार ते दैवानुग्रह ना ताजे खातीर जातक कसो पळोवचें म्हळ्यार म्हाका त्या कर्मांत म्हाका फल मेळटा ना कर्मांत म्हाका फल इता मेळना म्हगेल कर्म समनागी कळ्ळें कर्म समना जाल्यार कशें सम करचें हें कळका आतां जेन्ना इतले वेळू डिस्कशन पळयलें सादारण 7:30 गंटे हय सादारण 7:30 गंटे जाला आतां इतली वेळ डिस्कशनान तूं हें डिस्कशनान तूं तुमकां सगळे प्रश्न आसता भटमामा लागीं एके हांगे लागीं तुमी निंबू येता एक आसा म्हळ्यार आयच्या दिवसाक वैयक्तीक प्रश्न एका आयच्या एपिसोडांत अवकाश ना वैयक्तीक प्रश्न म्हळ्यार म्हाका काम केन्ना जाता व्हडली केन्ना जाता तुमी केन्ना निमिता पळय आयच्या एपिसोडांत ते अवकाश ना येद्दोल ते हांनी उरलेले जाल्यार तूं तुमकां कशें जिज्ञास म्हळ्यार कसले आसक्त आसा म्हणजे जाल्यार तुमी खंडीत जावन हांगेल्या टॉपिका विशयार निमू येता प्रभाम सांगायचे कसं सांगताचे हय तशें आतां तांकां कशें म्हळ्यार आतां हे देशांत आतां 2024 ते येतात येवचे भितर कितलींय घटनपरां जातात तांगेल्या मनांत तशें ज्योतिशान फुडें सांगिल्लें जाल्यार तांकां एक हें समजात आशिल्लें आतां विमान पळय कितली मेल्लीची रैल पळय कितली मेल्लीची इतली पुरा सांगताची ह्या ज्योतीश पुरा आसाची जत्तरी हांव लेखिल्लें म्हणटा शिवाय ताजे पयशे फुडें पळय अशें कस म्हूण सांगना म्हळ्यार अंदाजी सांगता केलो तांकां एक सत्य जाल्यार करेक्ट इतल्या तारखे अशे दीस अशे ग्रह अशे तशेंच जाता जागृत करायची म्हणून आनी ते जाता ते खंयची प्रपंचा खंयची म्हणल्यार जाता म्हूण सांगची ज्योतिशांत आसा
करेक्ट. आता त्या विषयाला मी एक सणा एक जिज्ञासा तुम्ही सांगलाय अमके तारीख अमकी कडेने अमके जाग्यांत अशेंच जाता जागृत करायची म्हणाली कशी म्हणून आता एक रैल अपघात जाता म्हणून वय जागृत कशी करतो अपघात नसल्यार एक पंत दोन पंत ताणे ताका तितली प्रचार जावन नासतना ताचे नंतर ताण सांगील काही म्हणत कोडी म्हणटा स्वामी नाही म्हणटा आता जागृत करायची म्हणाली वय. रैल अपघात रबोचा जातो नाही आता कोडी म्हणटा स्वामी आले भविष्य म्हणत तसं ताण सांगला म्हणजे जाता म्हणे जन तशी ताण सांगेल एक 2-3 पण सत्य जाता ना मागीर जनाक एक विश्वास तो कसं म्हणता पळय म्हणून पण शेशी जावचेस का असं काही म्हणून तशी पळय अमके रीती जत्ता म्हणून सांगू जाता 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 तंते तेव्हाही असं कशी खंयची रेखांशावर जाता आमगेर भारतात उज्जैनी म्हणाले का कोण गेटी ताणून त्या परत आमचं शास्त्रात असतं तसं परत दिवशी ताण सांगला रे त्या जनांक उपकार जाता मागीर म्हणटा नाही, उपकार म्हळ्यार कशे इतली पोराई करता सांगतात आनी जाल्यार हें एक ज्योतिशा सुरेख कळली म्हण तसले आता उपकार कशे जावचे म्हणाली आता ह्या वर्सा एक नेक्स्ट म्हयन्यांत जोरदारान पावस आसा तेन्ना जोरदारान पावस आयला आमी कसं करूनच नाही हांव सांगेल तुमकां नाही एग्जाम्पल सांगेल दरान पावस आसा हुंवार आसा हें आसा म्हळ्यार तेन्ना आमी जागृत करूयात हय जाल्यार नेक्स्ट म्हयन्यान तूं रैल अपघात जाता म्हळ्यार अपघात जाता म्हळ्यार एक तुमी जागृत करायचे म्हळ्यार जाय नासल्यार तुमी सांगेल पट्टी जाता हय जाल्ली म्हणजे जागृत करची कसं जाल्यार ना हय नाही आतां आमी सांगेलेच आमी तें आख्या नांवां येता आनी आमी कसाले सांगेल आशिल्लें तें हायलायट जाता मागीर तशी जाल्ला री जाणां विश्वास येता तशी ओके त्या विशयार बट मग आता कसं म्हणा सांगायची पळया एक कसं म्हणा रे आमी जना विश्वास येऊ का याके जना आमी फेमस जाऊ का ज्योतिष्याक तक्क कसं रे संबंध ना हें पुरो वैयक्तीक आता बोर्ड घालून बसताची कळ्ळें 11 दिवस गे म्हणून त्या पुरा कसं म्हणा रे बालिशतन ते ज्योतिष्याक वापस विश्वास हाडोच म्हूण ना ज्योतिष विश्वासाच्या आगर ते विज्ञान हांव तवळी सांगना त्या प्रत्येक ताची एक एक अक्षर जाल्यार सत्याची ताका विश्वास हाडोच म्हणून प्रश्न ना विश्वास होतो तुम्ही म्हणजे कसं म्हणारे एक प्रच्छाक जाऊ का ताण प्रश्न मिलाश म्हणून सांगेल तुम्ही तुमगे इतला प्रिडिक्शन कोर न्हू हाणे आतां हांव सांगता पळय अशी जाता म्हण तुम्ही जनाक विश्वास हाडोवचा की तुम्ही तुमगे पब्लिसिटी कोरनात जा म्हणजे त्या पब्लिसिटीचे अगत्य ना ते एक सत्य जावन आशिल्लो तो ज्योतिष वय म्हणून जाला ताका पब्लिसिटी अगत ना ताका खंडीत ताका मागशी ते ज्योतिषाची ताका मागशी आसा ताका ते एज्युकेशन असल्या पुरो ताजे ते ज्योतिषा शिक्षण असल्या पुरो एक आनी सांगता मग तशी एक हुडगा आसयला एक ज्योतिष आसा तो कन्नडान बरयता नांव आनी कसं जालें नाका ताणें जेन्ना निम्मी नाशे ताणें ताका इतलें सांगचें ते व्हिडिओ कोण सांगता तो एक फेसबुकार बरयता अमकें जाता अमकें सुरे भारी क्लिक जालो तो मागीर कोरोना विशयी जेन्ना नाका निम्मी हाणें सुरू केलें आनी 2 म्हयने भितर मास्क कान उडय येता म्हूण ते आनीक 1 वर्स चड जालें थंय काय केलें राबलें केलें पब्लिसिटीचे आमी जावन प्रत्यक्ष नातिले आमी जावन आमगेले बुदत काय दाखोवच्या गेल्ले म्हण जालो एक ना एक दिवस ते मारग पडटा म्हण वय तें कशें म्हळां रे तूं म्हणाल खरें जाल्यार आमी तांकां जेन्ना आमकां कशें म्हण आमी ज्योतिश्य म्हूण आमी बसताना तांकां एक ताका तें सुरे कळ्ळें म्हण तसो एक कॉलर आसा मेलो तो नमस्कार नमस्कार उलयाची उलयाची नाही तुम्ही आता कसं करता एक मिनिट तुम्ही आता कसं करता म्हळ्यार म्हाका पयरी एक मनशान सांगलें कळ्ळो तुमकां लायनार आसा न्हू पयरी म्हाका एकल्यान सांगली कसा म्हळ्यार 2 जाणां ज्योतिशान आसतना आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्यूज जाता बट म्हूण सांगली म्हगे लागीं आता हांव तुमगे लागीं एक रिक्वेस्ट म्हगेलें तुमगेले प्रश्न ह्या 2 जाणांतू कोणा म्हूण सांगायचे तांगेला मात्र हांव निंबिता इथं कन्फ्यूज नाका म्हण तितलेच त्याला घेवची म्हणून सांगायची तांगेला मात्र निंबिता आता इतली वेळांनी उरलेलं ना तांतू कसले प्रश्न आसवा निमग्या म्हळ्यार जातकांचो जमीन कसले कमी राखून गेला रे
ताण लाईफ ಅಂತ डिसिप्लिन मेंटेन केल्याने ते दोष होऊन जाता अथवा राहुल तुम्ही कसले तंत्र असलेला ताणे मनोनिग्रह केलं म्हणजे तगल राहुल संबंधित तंत्र होऊन जाता असतो त्या विषयावर डिस्कस करायचं ओके ते कर्या येत हा, त्या विषय आमगे कंटिन्यू जाऊ मग त्या विषयात जायच म्हणून ओके थँक्यू ओके धन्यवाद सांगा तुम्ही तवल सांगेला सांगता असेल हां बरं कसं विषय त्याची पब्लिसिटी म्हणजे कितले मारक पडता पब्लिसिटी म्हळ्यार केलो जनार मनांत येता कसं म्हळ्यार इतले पुरो ज्योतिश सांगता जाल्यार आतां कसले एक जावचे पुरो ते साधारण एक म्हयन्या एक कसले एक विचित्र घटन जाता आमी लेखन केलं आमी स्वप्ना साहेब लेखन जावन आता तेंची म्हणणार रेल्वेचे विमानपरचे म्हणे कसले एक तेदना ते सांगचे तसले विज्ञानांत आसतना आमी ते एक सांगू नज्जी तेका म्हळ्यार एक आतां आमगे रामायणांत एक क्वेश्चन येता कसं म्हणारे रामो लवकुशार लढाई करताना ताक्क पूत म्हणून जाल्यार हनुमान तूं त्रिकाला भितर वच्चू न्हू नाही आता निमगे ना असे तुम्ही जाऊन सांगता म्हणजे वय वय सांगता काही वैदिक मेळता ते सांगता मग वय नाही तसले एक ज्योतिष म्हणटा ताणें आता अन्नी म्हणजे कसं म्हणा बट वय आता तुम्ही आता एक ज्योतिषाला कोण काय येलो निमगेला सांगले तशी नाही तुम्ही जाऊन एक स्टडी केलं म्हणलं की तुमकां कळता नेक्स्ट वार अशें समोर तुम्ही जे खंय जो वैदिक गेला वळारी तुम्ही जाऊन सांगचे पळया सांगूनच जे म्हणून आसा सांगूनच जे म्हणा सांगूनच जे म्हण इत्याक म्हणटाने एक महाभारतात एक काण येता सहदेव व्हडलो ज्योतिश त्रिकाल ज्योतिश तो तागे तितलो व्हड ज्योतिश ना की महाभारतांत सहदेवा तितलो व्हड ज्योतिश मागीर ना तितलो व्हड ज्योतिश केलो कृष्णान संधाना वत्ता म्हणून भायर सरतना पुरो जनांनी ताका वस उलय म्हणून सहदेव आगोतस ताणें चमकलाल वेळ घडी पळोवन हें संधान जायना तसलो ताणें सांगिशिल्लें न्हय कृष्णाक वचूं नाका मरे आतां तूं वच्ची वेळ घडी प्रकार तूं चमकलाल संधान हें संधान जायना निष्फल जाता वचूं नाका तो उरलय कित्याक म्हळ्यार कृष्णान संधाना वच्चू का कसल्या वच्चू का भारी एक विशय ह्यो कित्याक संधानाक कृष्णान संधानाक वच्चू का जिली त्याक म्हणारी सगळे महाभारतात तो अत्यंत प्रभावशाली अत्यंत शक्तिशाली कोण गोतस गे तुमकां गोतस कोण विदुरा तितलो शक्तिशाली कोणय ना कसल्याक म्हणाले विदुराला एक बिल्ल आशिल्लो बिल्लो ताणें कौरवाल वटो ताणें अनिवार्य जावन ताणें कौरव वटो शिरूका कौरवा वटो सर्वनाशी ताका उपाय ना विंगड त्या कृष्णाक गोतस ते बिल्लू कशी मोडका ते मोडल्यार महाभारत कैद म्हणारी कौरवाक कसं नाही करू जायना पळया त्यावेळी सहदेवा गोतस सहदेवाक चमकल्यार या कृष्ण संधान हे संधान जायना म्हणून गोतस ज्याला कृष्ण कसं लावत म्हणून ताका गोतस त्रिकाल ज्ञान येत थंय वचून घेवन संधाना वचून बसता दुर्योधन विदुराक आनी दुर्योधनाक चर्चा जाता चर्चा जावन कडेरी दुर्योधन विदुराक अवहेळन करता अवहेळन केल्ल समयाचेर हांव तुगेल वटूयना तांगेल वटूयना मेगेल आशिल्ले बिल्लू नाकाचे नाक म्हणतो धनु छेदन करून उडयता आनी तो वता ताका तेन जावंक आशिल्लें तो सांगा सांगा पळया कृष्ण वापस येता बरे सहदेवा तूं त्रिकाल ज्ञानी तुका ज्योतिशी वता संधान जायना तूं सांगिशिल्लें हांव वचना आशिल्लें ना तूं वच्चो का संधाना वच्चो का संधाना वचून कसं जाव का कितें जाव का ताजे खातीर हांव सांगलें तुम्ही कसं म्हणता तुमगेला कसले काणी आस की होय हांव म्हणचे कसं म्हणारे आतां रामान लवकुशाला लढाय केली युद्ध जालें आतां राम देव जाल्यार ताका ताणें कसं म्हणा ताका तें परना ताका कसं म्हणा युद्ध याद रायला ताणें करचें धर्म म्हणून जाल्यार हनुमंतान युद्ध करचे पयशे फुडें आनी कोण म्हळ्यार त्रिकाल ज्ञान वचून कळ्ळें रामाले चेडो म्हणून जाल्यार सांगून जय म्हण कळ्ळें ताका तशें आसून तो पांय पण रबलो तशीची ते देवाले एक म्हणटा एक तांकां आतां ते मंतरेन रामान रान्ना वता तशें केलें निजान रामा वचूंक आशिल्लें येद रातीक गेलें तशीच हांगा ताण बिल्लो उकळ्ळार कृष्ण वाडूशे न्ही तें बिल्ल आस पळय विदुरान बिल्लो उकळ्ळार कृष्ण वाडूशे न्ही ताका गेल्या वखद आसता गेल्या
कृष्ण म्हणा साक्षात परमात्मा म्हणतात नाही माहिती नाही वक्कद आशिल्ले मी तिथं तशी ऑडियन्स ना एक तुम्हाला रिक्वेस्ट करता ಅತ್ ಉಲ್ಲೇಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಐಚ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಐತ मला तक डिबेट म्हणून मी नाव दवरला हन्नी उल्लेल विषय अंद मात्र तुम्ही एक्स्ट्रा विषय निम्मुंज ಮುಂಜಾಲರಿ आजी ट्रॅक चुकता आणि काही काही किवतात ಅದಕ್ಕೆ तर मला एक रिक्वेस्ट सांगायची म्हणारे त्यांनी म्हणले तक्क सगळी म्हणलं विदुरानं बिल्ल उकळारी विदुर ಆಗ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹ ರೈಲ್ ಬಿಲ್ होते ತಕ್ಕಸನೆ करू जाय ना धनशस्त्र होते ते अनुग्रह पूर्वक ಆಗಿರ್ತಸಲ ತಂಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ ದಿಸ್ತಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ताणे उक्कळ ಮುಂಜಾಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತೂ कोणाही कसं नाही करू जाय ना कोणा काही नतमस्तक तक कृष्ण ताजी कत्तिरीची म्हणा कृष्ण कोण त्रिकालज्ञान तक पुरा गोतस ह्या विदुराला असेल बिल्लू कसं येणार ते धनुष्छेदन करून ताणे युद्ध याना तशी कोरका म्हणाले संकल्पारी तो चमकला कृष्ण संधान झालं लय ताजी कत्तिरी कितलं एक म्हणारी आमतो भविष्य भूत वर्तमान त्यांनी तांतो मेळन जावनाचं म्हणारे अर्थ कसं नाही म्हणारे खंयचे एक ते वाईट जाऊच्या सोयी म्हणजे ते कसं की एक चांगलंच म्हणतो जगत्या अंतू कसं की एक विप्लव जातच म्हणा ते कसं की एक त्या तिडसूच्या कोणाके साध्य ना म्हणून अर्थ ओके अनेक कॉलर समगेलोटो नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची नमस्कार गोपाल भट माम माझ्या एक जनरल प्रश्न आशिल्लो एक मिनिट तुम्ही प्रश्न निम्मज वश पुढे हांव एक पड क्लियर करता तुमगे लागी म्हणजे पर्सनल जनरल नाही जनरल कळलं एक मेगेला रिक्वेस्ट कसं म्हणा आईच एपिसोड आका तुम्ही एद्दोळ प्रोग्राम पळेल नवा हांगे दोग जण उल्लोच पळेल नवा वय ತಂತು ಕಸಲೆ ಡೌಟ್ ಅಸ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೈಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚಿ ಮೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ प्रश्न हो म्हणाली जातक दाखवता पाच वर्ष कोणाचं जातक भेटायला म्हणलं हा तो तांचो पळोवन सांगता तुमका पितरां दोष आसा नागा दोष आसा आणि तुम्ही या पर्याय करता त्या 5 वर्ष पूर्ण केले आता 5 वर्ष नंतर वापस कंचे दुसरे ज्योतिषा जातक दाखवताना तो बट मग चेंज प्रॉब्लेम सांगता त्या जातका भितर कशी दिसून येता म्हळ्यार तुम्ही अर्थ झालो प्रश्न तुम्ही नेक्स्ट 5 वर्ष नंतर निमगिला रे ते एक चिंतन चेंज जाता म्हणजे तुम्ही नवा समनवा हांव फॉर्म्युलर केला 5 वर्ष पुढे हा पण वापस जाता कोणाच्या जातक दाखवताना तो बटमान तो ज्योतिष चेंज प्रॉब्लेम वापस सांगता हा म्हाका म्हणून जनरल हे प्रॉब्लेम कशी सॉल्व जाता म्हणून जातक चेंज जावचे साध्य ना त्या जातका घर असेल तर तशी आसा ती जायत उत्तर दिताचे थँक्यू की फोन डिस्कनेक्ट करतले हांव म्यूट केला माझा टीव्ही नाही तुमका हन्नी त्यांनी सांगून जाता रे त्यांनी सांगितलं वापस कसले वापस निम्मुचा आसवा निम्मुचा ना कसं ना जनरल वय तसला होल्ड करायचे हन्नी आता तुमका सांगता पळा तंत वापस कसले नसला निंबियाची सांगायची होल्ड करा तांगे जातक पळयताना लागीं सांगायची हय प्रश्न हांव गेला आतां आमी जातक पळयता जातक लागीं दवरता प्रश्न लागीं दवरता आनी तांतू हांवें जाताना नागाचे दोश आशिल्लो म्हणून प्रश्न घालताना थंय रावूक गोर आनी पळयता लायक केला म्हणटाना तुमगे नागा जाल्यार पळय जाल्ली न्हू एक 10 वर्सां पयलीं तुमी केल्ली न्हू म्हणून आमकां सांगता आशिल्लो आमकां जाल्यार बन आनी बार लायक कोण केल्लें म्हणून तें आमकां कळटा ताजे खातीर प्रश्न मार्क म्हणचे त्यांनी सांगितलं कसलो प्रश्न असतो तुमगेला ऐकला तुमका त्यांनी सांगितलं लायनार असावा निमगे आता त्यांनी सांगले तुमका म्हण पुराजी नाही तर सांगता म्हणाल ना आमी म्हणटाची आतां हांव एक कडेन राव मांदी पडून म्हणलेशें तांणी 10-12 लक्ष खर्चून तांगे नागाल केले आतां तांणी वापस जातक पळोवच्या व्हरतान तेंच येता तांचो तशें शिवन तेंच येता तेन्ना ते ज्योतिशान कसो करता म्हळ्यार ते जाल्ली की म्हूण प्रश्नार पळोवका हांगा नागा दोश आशिल्लो मागीर तुमी केल्ली न्हू 15 वर्सां फुडें गेलें न्हू हें म्हणटा हांव वय ते परत केला म्हणत पयलीं म्हणली पडत कळलं सांगायची मग आता कसले प्रश्न असवा ओके 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 समाधान जाला की ना म्हणून ಗೊತ್ತಾ नाही विषय कसं म्हणारी हांव ताका तुमकां एक समजायसी दिता पळया आतां एक कुटुंबाचे विशय तो तांकां नागा दोश आशिल्लो तांणी एक नागा प्रतिश्ठा पुरो केलें विशय कसो म्हणारी एक सगळे कुटुंबाचे विशय तांतू कोण कितले जन मेळ्ळे हेंचे गोत ना तनु मन धन काया वाचा मनसा
कितले तांतू समर्पणा भाव केला त्या येता आता एक मनशान जातक दाखयला तुका जातकारी नागादोश आसा म्हणजे म्हणले की 5 वर्स पुढे त्यांना सांगल्या म्हणकेची जाय आम्ही तावलचे टॉपिक डायवर्ट जावचे ना 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 5 वर्सा नंतर वापस चुकीता वापस ते दोष दाखयता बट कोण ज्योतिष सांगता त्या नागादोश आसा म्हणून तांगेले प्रश्न तशी असेल हां नागादोष आसा म्हणून अशें पुरो कित्याक म्हणाले प्रतिश्ठा केला कुटुंबाच्यान कोणगी 4 जणांनी ಒಟ್ಟು मेळून केला आम्ही कुशाई दिला एक चमकला त्यांनी चमकल्यांची वचन दिला वचनी कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्यांना तो कितलं मेळला म्हणाल जाऊ का सुरू नाही त्यात सांगताना सांगला रे तुम्ही अमकी अशी केल्यार मात्र समजता म्हणून तुम्ही सांगून असले ते न विषय कसं म्हणा कर्म म्हणाल तेंचे हांव सांगितलं खंयचे एक परिहार कशी म्हणारी कोणगी केल्लें बट माम आमगेलो कुटुंबियाच्यान पुरो ते केलां तशें जायना न्हू तें तूं कितलें मेळ्ळा परिहार म्हळ्यार ಒಟ್ಟು क्रमबद्ध जावन कशी कोरका की तशी केला तशी मात्र नाही म्हणून. तो त्या मात्र नाही तो कितले मेळ्ळा म्हणाल प्रश्न ते हांव तांतू कितले इन्वॉल्व जाला बट एक मलगड्याला एक श्राद्ध करे म्हणला ताणे बटमा मालकर तुम्ही करा याच्या दूर दिता जमला जायना जायना श्राद्ध केला म्हणून जायना त्या काया वाचा मनसा ताण तांतू भाग जाऊ का ओके नागप्रतिष्ठ केला कोणगी केला कोणगी बाबा वतन कोणगी केला म्हाका फोन आयला ओय हांव 1000 रुपये दिला बट जालें तसल्यार तुम्ही तशी म्हणजे आता तत्काल परिहार केला रे आणि 5 वर्ष नंतर सेम दोष दिसून येवच्या पुरो तांगेलो इन्वॉल्वमेंट तांतू कितले जाला कितले जाला जायना important. पुरो ते इम्पॉर्टंट एक दोन्हीचे परिहार केला परिहाराक आणि हांगाचे तांगेल्या दोशाक कितली आसा आता हांव सांगितलं कळो तुमकां एक खंयची एक दोश आसा त्या दोशाक हां पळय नाल्केण करी ना बट हांव नाल्केण केला म्हाका सांगिना हांव केला परिहार जायना म्हळ्यार तशें जायना दोश कसो नासा त्या दोशाक कितलो परिहार जाला आता एक ताप आसा म्हूण जाल्यार तापाक मायल्ड वखद आसा चड वखद आसा कितलो ताप आसा त्या तापाक कितलो वखद दिवं काय म्हणून आसना वा तेवूय ताका जाता गुण जाता तांणी ಡೈವರ್ಟ್ ಜಲ್ವ ಟಾಪಿಕ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಜಲ್ವ तांणी कशें म्हळ्यार तांणी इथं नाही आम्ही अंतू वत्ता ते 8 घंटे करेक्ट म्हळ्यार तांणी तावळे आम्ही कसं उलयत आशिल्लेची फोन येवचे बस पुढे तेजी विदुराल विशय तुम्ही काणी जालें तुमगेलें पळय तांणी कसं म्हणटा म्हळ्यार तांणी म्हणचे करेक्ट आतां हांव म्हणटा परत बाद दिसता म्हणून परत पुरा केल्ले पुराय पयर आमगेले कुटुंबाचे नागाचे करता पुरा 18 प्रेत अशें म्हणटा तेन्ना आमकां कशें म्हळ्यार जातक आमचो प्रेता बाद आसा मागीर आनी केल्ले म्हूण प्रश्न घालता वयवे म्हणून वयवे म्हणटाना आमकां प्रेत बादा कारण म्हणटा आनी एक 2 प्रेत तांतू व्हरला अशें म्हणटाचे आमी पळोवन नाजाल्यार पुरा समजालें वय करेक्ट म्हणटाचे ते पुरा प्रश्न आदार रेवते जाल्यार आमी सांगेले आशिल्ले ते सम्मा म्हळ्यार तुम्ही सांगितलं आता म्हाका एक सनाचे एक डाऊट कसं म्हळ्यार आता तुम्ही सांगले आता एक 5 वर्ष पुढे तांकां एक नागदोष त्या वेळार दिसून येईल म्हणले की हय तुम्ही 5 वर्ष नंतर प्रश्न घालतना तुमकां एक नागदोष असेल तुम्ही परिहार केला म्हणून तुमकां आत्तां कशें घालचें म्हणून तेन्ना 5 वर्ष पुढे नागदोष असेल म्हणून हय हय तुमकां आत्तां प्रश्नांत कशें घालता न्ही तांणी जातक म्हण तांणी म्हणलें की सर जातक पळयता आनी नांव राव पंचमार आसता पंचमार मांगे रोट आसता म्हणटा नागादोश आसता म्हणजे कॉमन ते नागादोश तशें नाही प्रभू आतां तांणी म्हणजे कसं म्हळ्यार तुमकां ओपास कशी दोष दिसून येता म्हण तांणी निमगेलें क्वेश्चन पळय तो प्रश्न पळय आतां तुमी म्हणली कसं म्हळ्यार न्ही, तुमकां हां, पुढे समजा. आशिल्लें न्हय कळ्ळें, त्या कळ्ळें. समजला न्हय म्हणून तांणी तुमी म्हणचे सांगचे कसं म्हळ्यार पंचमार राव आशिल्लो राव आनी मान आसा नागादोश आसता म्हणून मागीर तांणी नागाच्या कुटुंबाचे नेतान वय आमकांय म्हणला म्हणटाची तांणी तांची शर्वताची पुरा जाता जावन गेल्ला एरदूस तांणी अपास जाता घेवन वता चेड्याक येता काम मेळटा म्हणून परतान पंचमार राव आनी मान नागादोश आसता म्हणटा अपास ते ज्योतिशा वतना तांणी केला तेन्ना तो नागादोश आसा म्हण येता म्हणटा जेल्लारी तेन्ना ना. तुम्ही म्हणले कसं म्हळ्यार तुमकां एक नागदोश आशिल्ले त्या परिहार पर तुमी केल्ली न्हय म्हण त्या तुमी कशें सांगता अशें हां म्हणचे हय तें कशें म्हणटाना आमी ताण जाता काड आमगेलो आत्तां दिताना आमी पंचमार राव आनी मान आसता म्हणटा आसा करप नागादोश म्हणचे नागादोश सादारण परिहार करताची हांगे नाग कसो जाल्यार पूण प्रश्न घालता आमी नाग लेपून अशे प्रश्न घालताना जाल्ला म्हणटा दिसता म्हण ते गोरोल पुराय येता नागादोश आशिल्लो ते केल्ली न्हू तुमी म्हणटा वय म्हणटा तशें तुमकां आतां सुरे दोश दिसून येता त्या तुमी तांगेला सांगनाची सांगना, हय. प्रश्न पळयताची आनी जल्ला म्हणटना ताका तुमकां टॅली जाता हय, तुमी टॅली. सुरेखाचे एक अंदाज करून आसताची वय 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 तशी म्हणची वय वय
नाम जाता तुम्ही आता त्यांनी एक म्हणलंय करची परिहार कर्मबद्ध जेवण केल्यावर मात्र त्या दोष दिसून येणार नाटलं त्या दोष अपास दिसून येता म्हणून तुमगेल प्रकार कशी आणि संगीत प्रकार नाही नाही तुमगेल प्रकार कशी आता तुम्ही एक हांव सांगची तुमकां तुम्ही एक पर्याय सांगले एक मनशाक कसं एक परिहार करताना आणि ते दोष वचुका म्हणाल भावन येयले आसताचे मागीर तांतू एटेंड जायनाचे म्हळ्यार तांगेर कसले प्रॉब्लेम आसा पुरो त्यांनी समजत होतं न्ही प्रॉब्लेम आसा पुरो म्हणटा देव केन्नाय आमकां रक्षण नाग जेवो खंयचे देव जेव तांणी कोप्पानाचे आमकां रक्षणाचें आसता तांणी कोप म्हणालें ना तांणी केलें तसं तांकां खुशी जावचें म्हणून तांणी वयर बसून पळयता आसा कशें करता म्हणून तांगे श्रद्धे भक्ती आतां ताका तें हें फल दित शिवाय म्हूण तें तूं तांकां भागी जायना म्हणाल कोंकणीन ह्यान आता तुम्ही म्हणचे आता एक काम एकलो मनशान तागेले इन्वॉल्वमेंट एक सगळ्यान ಒಟ್ಟು मेळून कोरका म्हण एक असं म्हणलें क्या होय होय ना सगळ्यांक ಒಟ್ಟು कोर ताणी केल्ले तंतू क्रम सगळ्यान ಒಟ್ಟು मेळून कोरका म्हण असला रे ताणी केलेलं तसले कामाक ताका फल मेळटा ते दोष निवारण जाता म्हणजे ते तांणी म्हणटा न्हू कुटुंबाक सगळे कुटुंबाक आनी कसो दोश आसता रोचक म्हण देव मागता न्हू कसं म्हणाले त्यांनी एक मानवीयते टचार वच्चे शास्त्रा बशी कानुना बशी मार केलो एक आसची हो आज नाग घेवन म्हण घेवन येयलो मारे भल्ले आनी भूत म्हण घेवन येता म्हण केलो आसची हांव तांकां परत ना म्हणटा तसले अपास कसले ते मेळ करूं कळ्ळें मला इदमित्थम म्हणून करू का म्हणना केलो पटी आम्ही समय संदर्भाक आला तर काही ते चोळका नाही जाता नाही ಕೆಲವು पण तशें रे कर्म केन्नाय आमकां ज्योतिश ते सांगना कर कशें म्हणारी तूं कर्म करचेक येयलो हे जल्म आयलो तो कर्म करू म्हणटा तूं त्रिकरणपूर्वक कर्म करूं का म्हाका तें जायना म्हाका फुरसत ना म्हाका ना तसल्यार हें पुरो दोश म्हणाल मानची ना दोश म्हणाल कसले तसले ताका दोश म्हूण कसले आयलो ताणें कर न्ही अकर्मणा ताणें कर न्ही जाल्यार आमी ताका दोश म्हूण आयलो तसं ताका दोश म्हूण कसले येता ताका कसले दोश येयलो तो हे आता दोष म्हण तुमकां दिसून आसता बरो दोष ना म्हण जाल्यार रे तांणी म्हणजे कसं म्हणल्यार रे तुम्ही अपास तुमकां दोष दिसले न्हय तर दोष म्हण कसं सांगता तुम्ही म्हणटा तांणी पुराय परिहार केला हांवें सांगलें न्ही ताका दोश आसता एग्जाम्पल दोश आसता दोश ना म्हणून हांवें सांगची न्ही विशय कसा म्हणारी त्रिकरणपूर्वक जावन ताणें तांचो मेळ्ळा म्हणून खंडीत दोश निवृत्ती जावपाचीची आता एग्जाम्पल तुम्ही आता पळयले तुमकां एक दोष दिसून आयले म्हण धरया दिसून आयले तो म्हणता ना आमी केला तेन्ना तुम्ही कशी डिफेंड करताची म्हण म्हळ्यार विशय कशें म्हणारी एक जातकार एक दोश म्हणचे आसा पळय तो नाना म्हळ्यार मस्त व्याप्ती आसता ताका केवल तुगेले कुटुंबीय नागा दोश जावो एक तुगेले दोश जावो तितलो मात्र म्हूण न्ही ते ताणें आशिल्ले घराचे संबंधाचे कसं अशें पुरो कुटुंबा नाग दोश अशें पुरो जन्मांतर्या सर्पहत्या दोश अशें पुरो कळ्ळें मलगड्यान केलो तसलो सर्पहत्या दोश अशें पुरो त्या मूल नागा करून रागोवचें जायना हांव सांगितलें कळ्ळें तशें म्हणटाना कर्म केन्ना निरंतर आतां म्हाका एक दोश आसा म्हणलें की तर दोशा परिहाराक ते कर्म निरंतर म्हळ्यार निरंतर म्हळ्यार तेंची कसं ना आतां एक नागाक कसं ना मिगेल जातकारे नागा दोश आसा म्हणजे ताका नागा दोशाक हांव ते वचून एक कोळा वचून अभिषेक केला जाल्ले ना जातकार असो तो दोश आसा पळय तो निरंतर दोश तो म्हणटाना आता आमी तांतू भायर एक वेळ केलें भायर येयलो मिगेल जालें आनी ते दोश ना म्हणचे साध्य ना करेक्ट आता तुमगेल प्रकाराचे हांव निमगेता आता एक दोग जन बब्बा वस्ताचे अण्ण आनी तम्मा एक श्राद्ध कोरका तांगेले बापसूल श्राद्ध कोरका दोग जाणांनी तांचो मेळका म्हळ्यार धर्म धर्म कळ्ळें एकल्यान मेळक आशिल्ले जाल्यार ताका मेळू जाय न्ही म्हण धरया कसं की कारणांतर जावन मेळू जाय न्ही त्या भावाक तुम्ही आता प्रश्न बघा तुम्ही आता एक सांगले तू श्रद्धा मेळ न्ही मॅ म्हणून भावाक सांगले पळया आमगेल केन्नाय हे धर्म आसा पळय केन्नाय कोणाकय सिरकांक घालना कसं लायक म्हणून सांगता हाका लायक उदाहरण अशक्तेन शास्त्र शोधनम म्हणून सांगता अशक्ते शास्त्र शोधन करूना ताका दोष म्हणून सांगचे जायना म्हणून सांगता कळलं त्या दोष नाही एक क्लिअर झालं काही अशक्त म्हळ्यार कसं नाही कळलं जायना जायना ताका गोश्ट जायना ताका येवचें जायना आतां अमेरिका आशिल्लो कोरोना वेळार अमेरिका पुतशीर बापू सांग कोरोनार गेलो ताका ते दाखोवन येवचें जायना तेन्ना तुम्ही ताका सांगनाचे ताका कशें सांगचें आमी ताका दोश म्हणून सांगूं जायना
तें सांगू जायना जायना आतां दोग जन भाव आसाची आनी एक भावाक येवचें जायना तो मिलिटरी आसा आतां मिलिटरी आसतना आसा तांकां जायना अशक्यतेन शास्त्र शोधनम तेन्ना तुमकां तांतू दिसून येना दिसून आयल्या ताका एक मन्याण आसता म्हणून आसा ताण ताका एक क्षमापण आसता. ताण थंयची ताणें त्रिकरणपूर्वक जेवण पांय पडल्यार पावता 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 आम्येल शास्त्रांत आम्येल विचारांत केन्नाकय ताका मार्ग आसा चंद मार्ग आसा तांकां कसं न्ही हें करचें ना आम्येल आम्येला म्हणजे विंगड धर्मा ना विंगड धर्मा कशें म्हणटा तशें करता म्हणटा तशें करूं का अमके घंट्याक तूं तें हाका बैसका म्हळ्यार बैसूं का अमकें तशें करता म्हळ्यार करूं का आम्येलांक तशें ना अशक्ते ना शास्त्र शोधन तूं शास्त्र शोधन करूच नाका म्हणटा केन्ना अशक्त जालें आतां कसं जालां म्हळ्यार अशक्ते म्हळ्यार एक घालून घेतला वेस म्हाका पुरसत ना तशें जायना म्हणचे आतां 8 जालें बरोबर चंद एक डिस्कशन जालें मागीर ते फोन येयला म्हाका गोतशिल्लें ते डायवर्ट जाता म्हणून काही कितलो लास्ट परिहार गेले त्या विशयी असो कसं आसो एक चंद डिस्कशन जालें आता शनीर लिंग गेलो आं शनीर कसं मा जय ताका उत्तर दिवया जय सांगायची बाय आता तावळे एक फर्स्ट कॉल तांणी कसं की शनी लेख निमगिला ताका एक लास्ट उत्तर दिवन आयच्या प्रोग्राम मुक्ताय करता सांगायची शनी म्हणार नवग्रहां भितर कर्मकारक म्हणून कर्मकारक म्हळ्यार आमगेले आमकां लेपन जाल्यार तसले कर्म पापकर्म म्हळ्यार आमी आतां शीत जेवचें एक कर्म तें कसं म्हळ्यार तें ताजी पियलं तें खावचें रयटना आमकां तें एक आमगेलें म्हणजे आत्मा ताका पियलं 100 पील जाती एक तांदाक तें आमी लायकून जेवचाचें जालें मागीर आमी म्हणटा कसले हांव कसले कनी हांव न्यायार आसा म्हाका कशें की हांव बँका आसा म्हाका सांबाळ येता हांव न्यायार कोणाक एक पयसो धरयनी हांव क्रमार आसा म्हाका कशी कर्मदोश येता म्हणून शीत जेवची एक कर्मदोशूची म्हणजे आमी तांदूळ जेवण वापस तांकां खावचें आसा तें पुरो शनीन मेंटेन करून येवचें तें पुरो बॅलन्स करचें आज तुमकां 1-2 लक्ष तांणी कसं निमगिल्लो प्रश्न शनी येले ते दोश कशी कसले म्हणून आतां तुमकां हांव कसले 1-2 लक्ष कसले ते धरयले म्हणलें क्या तेन्ना ते वची जन्मा जाल्यार आमी गेला आतां तुका दिवची शनील काम तें तुमकां वची तशें करचें तेन्ना म्हाका दिसता येवच्या जन्मांत हां ह्या जन्मा मागीर गेल्लेच गेल्यार हे जन्म आतां पळय केलो भशेन आता ह्या जन्मात तुमी म्हाका गेल्लेच गेलेची आतां पळय केलो जेन्ना म्हाका आश्चर्य येता रप्प जाण गुटलांनी 5000 दिली म्हाका आश्चर्य कसं म्हगेले योग पळय 5000 हाडलेली म्हणून तें कसं म्हळ्यार येवचे जन्म फुडल्या जन्मांत म्हगेले कशें की गेल्लें आशिल्लें तें देवान दिवची तें कळ्ळें तें कर्मबंधा म्हण पळय तशीच ते शनीन तें ताका शुद्ध करचें म्हळ्यार तागेलें तें ताका धुवच्यो धुवन अपास लोखंड वायट जाला लोखंड अपास न करचें तें तेन्ना आमी कसं म्हळ्यार शनीन म्हाका तशें केल्लें म्हण ना स्विकार करचें तें आनी कसं ताका आमी देवाले आराधन करता देवाक ताका हें करचें जेवपा दिवची आनी शनीक कसं हें करचें तसो बरो कोण आसल्यार देवाला अनुग्रह जाता म्हळ्यार एक हें नाही तांणी प्रश्न कसं निमगिलो म्हाका कसं निमगिलो तांणी आतां शनी येयले राहू येयले पळय जाता तांकां दोश आसता ते दोश ते कशी जाता ते खंयची निमतान ते कशी तशी नाही ताका कसं परिहार पूण तांकां हय तुमगेला सांगले तुम्ही हय हय प्रायः नवग्रहै कर्मकारकच नवग्रहै कर्मकारकच त्या दशा त्या भुक्ती येताना तांणी कर्म करोचेच नवग्रहांकय कर्माचे अधिकार शनी मात्र नाही नवग्रहै कर्मकारकच नवग्रहै आम्ही करेन चांग करेता वाईट करेता असंशयम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिनी भवन्ति कळो तुमका कसं नाही म्हणणार रामचंद्र देव तो ता गोत नाव त्रिकरण गोत नाव त्रिकाल ज्ञान नाव ताका देव म्हणून आमी ताका पूज करताची जाल्यार तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले कसं जालें तथापि रामो लुलुभे मृगाया एक मृगा खातीर तो धांवता ताका गोत नाशिल्लो ते मृग पट्टी ते न्हंय म्हूण गोत नाशिल्लो ताका कित्याक धांवलो ताची मागशी धरूक थंय ताका सांगता लग्नारी वय राशीर गूर आशिल्लो शनी वेयार आशिल्लो राव अष्टमार आशिल्लो तशें निमित्त तें केल्लें जाल्लें मग अशी आजीर सांगता ज्योतिशा आधारा सांगता म्हण अर्थ कसो न्हय पुराग्रह हे ताका कर्म करचे खातीर प्रायः समापन्न विपत्ती काले मनशाक विपत्ती काळ म्हूण येवच वेळाचेर
हे ग्रह पुरा बैसून आमकां खंयची ताजगी अशी करी तशी करी आजीन तू शिरकून पड पूण करत के ताजे खातीर कसं करू का म्हण प्रायः धियोपी पुंसा मलिनी भवंती. ओके आता तुमगेल प्रकार कसं म्हणा पापग्रहान मात्र पाप करचे न्ही शुभग्रहान दुस्ताना नासमोन जाल्यार त्यावेळी आमकां वायट जगता वायट जगता. आनी तो शनी राहू एके रवी म्हणना कुज म्हणना ग्रह आमकां चांगय असं वायट वायट आहे. आसा. ओके समानतान समनावा इत्याका म्हणारे 9 ग्रहांक आमगेल जातक ज्योतिष कसं म्हणा न्यायाधीशा स्थानार बसकारात तांकां तांणी 9 जणी न्यायाधीश तनी तांक तूं गेले तूं बटुवे तूं योवे तूं शेट्टीवे ना तांणी न्यायाधीशा स्थानार बसल्याची तांणी 9 जणांनी बैसून आमकां न्याय दिवचे न्याय म्हणारे अन्याय केला लायक शिक्षा दिवची तांणी न्याय केला वय म्हणजे तक जावपाचें तसं वेवस्था करचे हें मात्र तांगेलें काम विंगड तांकां कसरी ना तांणी तुका तो बारी चांग म्हणून ताका कसं गी सम करचें ना तांगेल वेळ आयलो वय तांगेल पिरियड आयलो वय रवील दश म्हणून आयलो वय तो तागेल कसं नासता दाखयता गुरू आयलो वय गुरू चांगी वायट की तो दाखयता म्हणटा कोणें पूरग्रह एकुलेक पापग्रह शुभग्रह ते आमगे ज्योतिषा फल सांगताना एक ते निर्णय खातीर एक केला हय हय पण खंयचे वायट म्हणना चांग खंयचेय चांग म्हणना म्हणना. एकुलेक खंडीत. हांगाक सादारण डबे आनी अनेक सांगणे म्हणजे अनेक टोपास वेळ जाता म्हणजे टेक्निशियन मज्जान आसची गाय पाप तशी 1 घंटा कार्यक्रमांत फुडली पट्टी एक डिस्कशन जालें तें कशें म्हणारी जनाला एक मनांत आयलें 2 अभिप्राय येता फोन केलो अपास ताची खातीर एक अपास हांकां आपोवन एक चंद एक डिस्कशन करया म्हणाल खातीर अपास हांकां आपोवन केलेलें आनी ह्या 1 घंट्या प्रोग्रामांत वेगवेगळे सब्जेक्ट आयला तुमकां खंयचे सब्जेक्ट जावं काय की तांचो विशयार माहिती मेळ्ळा म्हणल्यार कितें हिता म्हळ्यार केलो माहिती कशी म्हणारी आतां 1 घंट्यान आमी 5 निमिष उलयले जाल्यार आमकां लायफ टायम आपावता तसलें एक माहिती तुमकां हंतू ಸ್ವಲ್ಪ विशयान मेळ्ळा म्हणून लेखता आनी कसले डाउट्स आसल्यार हे नेक्स्ट एपिसोडान पळया कशें जाता म्हणून सांगून विंगडांक आपोवन एक कार्यक्रम मुखारसून विंगड रितीर कार्यक्रम करूंक आमी पळयता आसताचे ह्या कार्यक्रमांत तुमकां पर्सनल ह्या एपिसोडाक मात्र पर्सनल कॉलाक अवकाश ह्या एपिसोडान आशिल्ले मुखारच्या एपिसोडान तूं खंडीत ह्या मुखार जाता तशी ह्या प्रोग्रामांत भागी जावन 2 जाणांनी तांगेले अभिप्राय सांगिल्ले आसा तशी फुडली एपिसोडान तुमकां दिसच्या पुरो आनी पर आनी विरोध म्हणून परस्पर जायना म्हणून तशें कसलें ना एक चर्चित आहे मागीर वताना आनी ओटोवचे एकाकारान चमकलेले आनी गुरुपरा सोडून तांणी मुलके चमकलेले तशी कशें म्हळ्यार एक चंद एक चर्चा विंगड कांय ना तशी ह्या कार्यक्रमा 2 जणे रमानाथ भटमाम आनी मंजुनाथ प्रमाम 2 जणे भागी जाल्याची 2 जाणांकय यूथ ऑफ GSB परवाना अनंत धन्यवाद दिता आनी हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकांय मस्त धन्यवाद दिता अशी कार्यक्रम पळयताची प्रोत्साह दिता रब्याची नमस्कार.